प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज आयतार आयचें ईश्वर वर्तमान जावन आसा माकुचो 5वो विसवोर वोड 21 ते 43 पर्यंत। मार्क चॅप्टर 5 वर्सेस 21 to 43। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। जेजू नव्यान होड्यात चोडून दर्याचे पेरे तोडी वेतोच लोकांची वोड उरपून ताचे सोरशी एकटवली आनी तो दर्याचे धोडेर आसलो। तेन्ना जायरूस नांवाचो एक देवस्थानाचो अधिकारी आयलो आनी ताका पळोवन ताच्या पांयां पडलो आनी ताचे कडेन अशें लाल येवन मागलें, म्हजी धूव मरणाच्या तोंडीर पावल्या, ये आनी तिचेर तुजे हात दवर, तिका बरी कर, तिका वाचून दी। अशें ताचे कडेन लाल येवन मागलें आनी तो ताचे बरोबर गेलो। पुष्कळ लोक ताच्या फाटल्यान वेतालो आनी ताका चिंचतालो। 12 वर्सां रोगपाट जाल्ली थंय एक बायल आसली। सोबार वैजाचें वखद करतना जायते सोंसूनय आनी सगळो आपलो दुडू खर्चूनय तिका कांयच गूण पडूंक नासलो, पूण तिची गोत ओडीक पाश जाल्ली। जेजूची खबर आयकून ताच्या वस्त्राकूच हात लायन जाल्यार हांव बरी जातली, अशें तिणें म्हणलें देखून लोकां मदल्यान ताच्या फाटल्यान ती गेली आनी तिणें फाटल्यान ताच्या आवरणाक हात लायलो आनी रोखडीच तिच्या रोगताची जोर सुकली आनी आपूण पिडेंतली बरी जाली म्हूण तिच्या आंगान तिका भोगलें। आनी तेच घडयेर आपणाकडचो गूण भायर सरलोलो म्हूण आपणाचेच भितर रोखडोच जाणा जावन म्हज्या वस्त्रांक कोणें हात लायलो अशें म्हणून जेजून लोकां वाटेन पळोवन विचारलें, पूण लोक तुका चेंचता म्हूण तर तूं पळयताय आनी तोरूय म्हाका कोणें हात लायलो अशें ताच्या सिसांनी ताका म्हणलें। आनी अशें कोणें केलें तें पळोवन ताणें सोरभोंवती नदर मारली। तेन्ना भिवून आनी कांपून आपणाक कितें घडलेलें तें जाणा जावन ती बायल लागीं सरली आनी ताच्या पांयां पडली आनी सगळें सोद तिणें ताका सांगलें। ताणें तिका म्हणलें, धुवे म्हजे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली, शांतीन वच आता आनी तुज्या पिडेंतली मेकळी जा। तो उलयता थंयच आसतना तुजी धूव भायर पडली, गुरुजीक आनीक त्रास कित्याक दिताय? अशें सांगूंक देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यागेर तावन धाडलेले मनीस पावले, पूण ताणें म्हणलेलें तें कानार घेवन तूं भियेनाका, भावार्थ मात दवर अशें जेजून देवस्थानाच्या अधिकाऱ्याक सांगलें। आनी पेद्रू, जाकोबा आनी जाकोबाच्या भावा जुआंवा बरोबर ताणें कोणाकूच आपणा बरोबर येवंक दिवंक ना। देवस्थानाच्या अधिकाऱ्या घरांत भितर सरतोच जेजून लोक व्हडल्यान रडटो आनी जायते सांगून विलापतो एक गोड बोल देखलो। भितर वचून तुमी कित्याक म्हूण गडबडटात आनी रडटात, चेडूं मरूंक ना, तें न्हिदलां अशें ताणें तांकां म्हणलें। आनी लोक ताका हांसूंक लागलो, पूण ताका सगळ्यांक भायर घालून चेडवाच्या बापायक आनी आवयक आनी आपल्या सांगात्यांक घेवन चेडूं आसलें थंय तो गेलो आनी चेडवाच्या हाताक धरून तालिता कूम म्हणजे धाकटें चेडवा उठ अशें ताणें म्हणलें आनी रोखडेंच चेडूं उठून भोंवूंक लागलें। ताका 12 वर्सां आसलीं आनी लोक अजाप जावन भारी थोठाकलो आनी कोणाकूच हें गमूय ना जावन ताणें खोरायेन फर्मायलें आनी चेडवाक खावंक दियात म्हूण तांकां सांगलें। प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू जायरूसाची धूव जी मेल्ली आसली तिका पुनर्जीवन करता आनी एक बायल एक जेजूच्या आवरणाक हात घालता आनी बरी जाता आनी ती 12 वर्सां बरी नासली। आयज बाबणीनो, ह्या दोनूय वस्तू ज्यो घडल्यो, एक जायरूसाची धूव पुनर्जीवन जेजून केली आनी एक बायल जेजूच्या आंगवस्त्रांक हात लावन बरी जाली 12 वर्सां उपरांत। आनी आयज बाबणीनो, जेन्ना आमी हें शिवर्तमान आयकता आमी पळयता की देव जावन आसा जो आमकां जिवीत दिवपाक येयला। देवान जेन्ना आदाम आनी इवेक रोचलीन
तेन्ना ताणें ह्या संवसाराची माती घेवन तांकां मनशाक रोचली आनी ताचे उपरांत ताणें आपलो विस्वास सोडलो आनी थंय आतां एक 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 मनीस आनी एक बायल जाली. तेच भाशेन भाव भयणीनो आमी जाणो की तांकां सगळें संवसारान दिवन अधिकार दिवन आदाम आनी इवेन पातक केलें आनी आतां देवा कडसून पयस जालीं. आतां सैतानाक ह्या संवसाराचेर हुकूम मेळ्ळो पूण जेजू येयल्लो आनी जेजू आतां आमकां जिवाचे 10-20 वर म्हणटा. तो म्हणटा हांव येयलां तुमकां एक जीव दिवपाक, हांव तुमकां येयलां एक सासणीक जिवीत दिवपाक. सैतान येता मारून चोरूंक आनी आमकां नागोवंक, पूण हांव येयलां तुमकां जिवीत दिवपाक. तर भाव भयणीनो जेन्ना जेजू ह्या संवसारान आसलो ताणें खूब लोकांक बरीं केलीं. जो लोक मरपाचे तोडीर पावल्लो तांकां बरीं केलीं. जो लोक मेलोलो आसलो तांकां पुनरुज्जीवन केलीं. म्हणटच आमकां ह्या शिवर्तमाना वरवीं आमकां कितें कळोन येता की भाव भयणीनो देव जावन आसा जो आमकां दिता तो कांय आमचे कडसून व्हरना, आमचे कडसून कांय चोरून व्हरना, आमचे कडसून तो आमकां आमचो जीव काडिना. आमच्या जिवितांत कितें वायट जालें जाल्यार देव आमकां केन्नाच वायट करिना, पूण आमीच आमच्या पातकां वरवीं सैतानाक अधिकार दिता. सैतान येता नागोवपाक, चोरूंक, आमकां मारून उडोवपाक. आनी भाव भयणीनो जेन्ना आमी पातकान बुडटा आमी पातक आदारता, आतां आमी ताका पदवी दिता आनी तो आतां सगळें निसंतोन करता. तर आयज भाव भयणीनो आमी जाणो की देव आमकां जिवीत दिवपाक आयला. जेजू आमकां ह्या 2 मिलाग्री वरवीं ताणें लोकांक बरीं केलीं, पुनरुज्जीवन केलीं, तांकां खरेपणी एक बरें जिवीत दिलें. आयज आमकां गरज आमी देवाच्या उतरान रिगून रावपाक. जितली आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता, देवाचें उतर आमी सजमून आमच्या काळजान रिगून दवरता, तें उतर आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत पाळटा, त्या उतरा प्रमाणे आमी चलता. भाव भयणीनो आतां देवाचें जिवीत आमच्या भितर व्हांवता. आमी खरेपणी एक सासणीक जिवीत जिवंक पावता. सगळें जें देवान आमकां जेजू वरवीं तयार केलां तें आमी भोगूंक पावता. आनी आतां आमच्यान एक सासणीक जिवीत, एक जैतिवंत जिवीत, एक भावार्थीचें जिवीत जिवंक जाता. तर आयज खेरीत भाशेन भाव भयणीनो ज्या भाशेन जेजून जायरसाचे धुवेक पुनरुज्जीवन केली, ती बायल 12 वर्सां बरी नासली आनी रोगतान ती आतां त्रासान पडलेली, तिका बरी केली. तेच भाशेन भाव भयणीनो आमी जेजू कडेन या, ताच्या उतरान आमी रिगून रावया, ताच्या उतराचेर आमी भावार्थ धरुया, सत मानुया, त्या उतरा प्रमाणे चलोंक आयज आमी सुरवात करुया. आनी जितली आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता तितलें देवाचें जिवीत आमचे भितर जियेता. आतां आमच्यान एक जैतिवंत जिवीत, एक जें जिवीत देवान आमकां घडोवन हाडलां जेजू वरवीं तें आमी भोगूंक पावता. आनी आयजतान हेंच जिवीत जिवंक आमी आयज सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरवंडारा जेजूची कृपा, आमच्या स्वर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.